कार्निवाला उपरांत आता राज्यात शिगम्याचे ओस्से ओस्स्याचो आवाज घुमतलो। राज्य पातळीवेल्या शिगम्याच्या मिरवणुकांक 14 मार्चासावन फोंडेच्यान सुरवात जातली। फोंडेच्यान शिगम्याक सुरवात जाले उपरांत फुडले 15 दीस राज्यातले वेगवेगळ्या भागांनी वेगवेगळ्या दिसा शिगम्याच्यो मिरवणुको जातल्यो। पेडणे आनी सांखळे हांगसर 27 मार्चाक जावपी मिरवणुकांनी राज्यांत शिगम्याची सांगाता जातली। सरकारी पातळीवेल्या शिगमोत्सवाचे आयोजनाचेर विचार विनिमय करपाक पाटो पणजे हांगसर बसका जाली। ह्या बसकेंत शिगमोत्सवाचो कार्यक्रम निश्चित जालो। 14 मार्चाक फोंडेच्यान शिगम्याचे मिरवणुकेक सुरवात जाले उपरांत 15 मार्चाक वास्को शिगम्याची मिरवणूक जातली। 16 मार्चाक वाळपय शिगमो जातलो। 17 मार्चाक दिवचले, 18 मार्चाक पणजे, 19 मार्चाक मडगांव, 20 तारखेर कुडचड्यार, 21 मार्चाक धारबांदोडे, 22 मार्चाक केपें, 23 मार्चाक कुंकळ्ळी, 24 मार्चाक सांग्यार आनी शिरोड्या शिगमो जातलो। 25 तारखेर काणकोण, 26 मार्चाक म्हापश्यां जाल्यार 27 मार्चाक पेडणे आनी सांखळे शिगम्याच्यो मिरवणुको जातल्यो। फोंडे, पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापसा ह्या 5 प्रमुख केंद्रांवेल्या शिगमोत्सव मिरवणुकेंतले रोमटामेळे, चित्ररथ, लोकनृत्य आनी वेशभूषा सर्ती खातीर प्रत्येकी 6 लाख रुपयांची बक्षिसां दवरल्यात, तर हेर केंद्रांवेल्या चित्ररथ, रोमटामेळे, लोकनृत्य सर्तीच्या बक्षिसां खातीर वेगळी तरतूद केल्या। चित्ररथा खातीर पयले 60,000, दुसरे 50,000, तिसरे 40,000 रुपयांचे बक्षीस दितले। 30,000, 20,000, 15,000, 12,000 आनी 10,000 अशी 5 उत्तेजनार्थ बक्षिसां। डिग्रेडेशन जावन आसा ते टर्शरी कडेन पावला। आय थिंक इट्स अ व्हेरी सिरियस इशू।